तर रेस मागूस भोवन जातकीर आमी आज आयिल्ले आसात आतां सद्याक कळंगूट. आणि कळंगूट म्हणलें हे बार्देस तालुक्यांतले एक म्हत्वाची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हत्वाचो मतदारसंघ. आणि कळंगूटची बीच तर फामाद आसाच, पूण कळंगूटचे लोकूय फामाद आसात. कारण हांगचें राजकारण जशें तापता तशें लोकूय तापतात, ते उलयतात, पोटतिडकीन उलयतात. आनीक हें जाणून घेवपा खातीर आमी आज हांगा टॅक्सी स्टँडाचेर आयिल्ले आसात शांतादुर्गा देवळा कडेन. आनी येतनाच आमकां पयलीं जशें शांतादुर्गेचें देवूळ मेळ्ळें, हो टॅक्सी स्टँडाचेर भाऊय बशिल्लो. भाऊ, झेडपीचें इलेक्शन लागीं पावलां आणि झेडपीचें इलेक्शन जेन्ना पळय लागीं पावलां तेन्ना कितें अशें तुमकां उलोवपाक जाय? तुमी सामके सुशेगाद हांगा बसल्यात आनी गोंयकार हो सुशेगाद आसा हें सगळ्याक खबर आसा, पूण इलेक्शना वेळार तो केन्नाय सुशेगाद आसना. उलोवपाचें कितें उलोवन काय फायदो ना तो उलोवप कितें आमचें. तुमी सांगा कोणाक मारपाचो वोट? तुमकां विचारपाक आमी आयल्या, तुमकां कितें दिसता? आमी सांगलें तुमकां न्हू, आमच्या मनाक मारतले आमी बस. मना येता ताका मारपाचें. हय. पूण पक्ष म्हत्वाचो काय उमेदवार म्हत्वाचो? कोण तो उमेदवार म्हत्वाचो. उमेदवार म्हत्वाचो. बरो येवचो मारतले बस, आनी काय ना. तुमी म्हणटात की पक्षान जर सारको खंयच्या आपल्याक जाता उमेदवार दिलो जाल्यार आपूण ताका मत मारतलो, नाल्यार दुसऱ्या पक्षांतल्या उमेदवाराक मत मारपाक फाटीं फुडें आपूण पळोवचो ना. रायट. जालें. पात्रांव, झेडपी इलेक्शन लागीं पावलां. आनीक तूं खंयचो फर्स्ट ऑफ ऑल? कांदोळेचो. कांदोळेचो. हय. तुका आतां झेडपी इलेक्शना खातीर मतदान आसतलेंच. आनी झेडपी इलेक्शन म्हणलें की आमकां दिसता की झेडपी इलेक्शन म्हणजे कांय न्ही, पूण झेडपी इलेक्शन तितलेच वालोराचें जितलें आमी बाकीच्या इलेक्शनाक जेन्ना मतदान करपाक वता आनी मत करत तितलेंच झेडपी इलेक्शनूय म्हत्वाचें आसा. झेडपी इलेक्शना विशीं कितें दिसता तुमकां? कसो कॅन्डिडेट तुमकां जाय आनी कसो झेडपी मेंबर तुमकां जाल्लो जाय? किंवा आमी लोकांक जशें विचारतात, पक्ष म्हत्वाचो काय कॅन्डिडेट म्हत्वाचो? कॅन्डिडेट मेळपाचो म्हणजे एक मेन म्हणल्यार कशें काम करपी मनीस जाय. मेन म्हणल्यार कितें करतलो जाल्यार काम करपाक जाय कोणें. म्हणजे अशें हें म्हणजे आतां येयलो मागीर घरा येना, कोण येना अशें. म्हणजे पयलीं घरा भोंवतात ते, मागीर कामां करता तेन्ना भोव सुद्दां ना ते. घरान भोव सुद्दां ना. करतले म्हणटा आनी मागीर करीत ना कोणाचें कामां अशें. तुमी कांदोळे रावता. कांदे रावता. आनी कांदोळे कलंगूट म्हणटा तो एक म्हत्वाचो बेल्ट, जावं तो ट्युरिस्टा खातीर आसनी किंवा राजकारणा खातीर आसनी. आतां जेन्ना तुमी म्हणलें की खंयचोय उमेदवार आसनी तो निवडून येतकीर पयलीं घरांनी भोंवता, मागीर तोंड सुद्दां दाखयना. कित्याक दिसता तुमकां अशें जाता? खबर ना, म्हणजे ते सांगता करता म्हणून कामां करता म्हणून काम जायना तेंचे न्हू. मेन म्हणल्यार तुमची कामां जाल्ली आसा काय केन्नाच जाली ना, जावंक ना केन्नाच जाली ना. कोणें करपाचें दिसता तुमकां कामां? काम करपाचें न्हू, कोणें जावं ते कोणें कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटा पळय तेणी कामां करूंकूच जाय न्हू. करिना जाल्यार आमी कितें करपाचें? म्हणजे कितें बारीक करचीच पडटा न्हू मेन म्हणल्यार कितें तर अशें. बरें, आतां हें फक्त तुमचें मत जालें, पूण तुमचे फ्रेंड्स आसतले, सोयरे आसतले, इन जनरल लोक उलयता तें तुमी आयकलां आसतलें. ते कितें म्हणटात रिगार्डींग झेडपी इलेक्शन्स? झेडपी इलेक्शन इतलें हें ना, म्हणल्यार कोण पळयता आतां नेवो कॅन्डिडेट कोण पळयता तो सांगता. एक फावटी प्रॉब्लेम असो आसता की लोकांक झेडपी इलेक्शन म्हणल्यार कितें हेंच खबर आसता. पूण म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा, तुमी सारके उलयल्यात आनी ताजे खातीर थँक्यू सो मच. आनीक वोटींग करपाक विसरनाकात. ओके. Kalangut is not just about beach. Kalangut is also about Kalangut's market, Kalangut's taxi, Kalangut's pilot. आणि चड इंग्लीश नाका. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां कलंगूट बाजाराक आयिल्ले आसात, कारण गोवा टॉक्स म्हणल्यारच गोंय उलयता आनी कलंगूटचे अशे लोक कितें उलयतात ते आमी जाणून घेतातच. आमी मागीर कलंगूटच्या आमदाराची बायट घेतले, कलंगूटची जी कोण पळय झेडपी कॅन्डिडेट आसा BJPची तिजीय आमी बायट घेतले, आनीक जे कोण ओपोजिशन आसा तांची बायट घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. कारण सगळे आमकां सांगतात आमी उलयतात, पूण आमकां खास करून लोकां कडेन उलोवपाचें आसा आनी लोक हांगा मार्केटाक आमकां दिश्टी पडटा. कशी सुंगटां? 550. सगळीं 550. कितें करून खावपाचें? हुमण हा काय तळून खावपाचें? जाय ते करून खा. जाय तें करून. आनी हें कितें? किंगफीश. काल रस्त्या वेल्यान असोच एक कोण तरी विसवणसो वतालो, म्हाका दिसलें विसवण म्हणून, मागीर फाटल्यान कोणें सांगलें विसवण न्ही तो हार म्हणून. हसगर पळय ती हांसता. बरें, हें सोड, नुस्त्याचें सोड. झेडपी इलेक्शन आसा, खबर आसा मगे? करतली मगे मतदान? करचेच पडटा न्हू आमकां न्हू गो. कोणाक करतली? कोणाक करतली ते आमचेर. कोणाक करतले ते तुका. पूण कितें विशय आसा ते इलेक्शनाक मतदान करता आसतना खंयचे विशय तुमच्या तकलेक आसतले ते वोटींग करतना? विशय सांगून फायदो ना बाबा. कित्याक फायदो ना? इलेक्शनाचे ते धोड ना पयले सगळे.
ते तू कितें आमकां पळयता. टेम्पल रन खेळटा ओके ते आमकां Facebook. पळयना न्हू गो इलेक्शन ते जिखले ते जाले तिचे कडेन हांव उलयता काय मागीर तूं म्हजे कडेन उलय तुका कितें विचारता जिखले तेंचे काम खबर न्हू आमचे कितें फक्त आणि उलोवप. तुका मागीर विचारता वेगळें सांगा ती उलयत ते तूं उलोवशी पळय ते लोक हसताय पळय सगळे आतां तेकाच विचार म्हाका तुका पळोवन. विचारू पळय ती आतां तुज्या नांवार बोवाळ मारता पळय मरे आमदार कॅन्डिडेट आमी थंयच उरले ही एकामेकांक आमी राव पयलीं म्हाका सांग बांगडोली कश्यो 10 हांव तुका कोंकणीन विचारता तुवें काय बरी कोंकणी उलयता ह्यो बांगडोल्यो कोंकणी उलयता आनी तूं उत्तर म्हाका हिंदीन दिता मगे 100 आनी हें कितें गोबरे राणे म्हणपा वतालो तूं राणे सार्दीन म्हणनाका ऑलरेडी पॉलिटिक्सान आसा ते खूब जाले राणे सार्दीन बरें आनी हें तें कितें मिक्स म्हणल्यार एलायन्स जावन मिक्स पळय अशें जावपाचें मागीर तें सगळें बरें झेडपी इलेक्शन आसा खबर आसा मगे करतले मगे वोटींग कोत्तोली कितें सांगता लोक नुस्त्या घेवपा येता तो अशें तशें म्हूण उलयता आनी 4 बांगडोली एक्स्ट्रा काडून व्हरता कितें सांगता लोक कितें सांगता लोक म्हणजे लोक फक्त हांगा नुस्तेंच व्हरता इलेक्शनाक कांय उलयना ना सांगता आनी ती ना खंय तोंडाक पयल्या कळटा उलयता म्हणून बरें तुमी खंयच्या आदाराचेर जे झेडपीचें इलेक्शन आसा ताका वोट करतले हांव कोणाक वोट करतले तें विचारना तुमकां भिनाका भिवपाची गरज ना उत्तर सारकें दिवपाची गरज आसा कोणाक म्हणजे मायकलाक कित्याक लागून पूण मायकल बसना ह्या झेडपी इलेक्शनाक मायकल बसना हय मायकल कोण कॅन्डिडेट घालता ताका मतदान करतले म्हणटा तूं थंय धाडटा ती हांगा धाडटा आतां हांव दोनूय कडेन वचना हांव आनी खंयचे कडेन तरी वता हाय हॅलो नमस्कार तर तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साई दत्त कामत आणि जशें तुमकां खबर आसा की आज आमी सद्याक आसात बार्देस तालुक्यात आणि जेन्ना आमी म्हणटात बार्देस तालुको तेन्ना कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही एक बार्देस तालुक्यांतली सामकी इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि ताचे खातीर आमचे बरोबर आसात कळंगूटचे आमदार बाब मायकल लोबो सर हाव एवरीथिंग इज गोईंग ऑन I can see the preparations and the campaigning for the election. See, when elections come, we are all serious and we start walking houses. Every house. Yes. कोण म्हणटा हे हो काँग्रेस वोटर कोण म्हणटा हो BJP वोटर कोण म्हणटा हो RGचो वोटर आमी तो हे पळयना आमी सगळ्यांक एक नदरेन पळयता आनी आमी तेंच्या घरा कडेन वयता आनी मत मागता मत कित्याक मागता आमी मत मागता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट वी आर कोपिंग अप विथ द एक्झिस्टींग जितले हिंगासूर गेस्ट हाऊसीस वाडटा लोकांचे बिझनस वाडटा आमचे लोकल लोक तेजेर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडींग ऑन दीस इनकम ऑफ द ट्युरिस्ट जेन्ना येता तेन्ना आमचे लोकल लोक आर डिपेंडींग ऑन their every month they get rental or every day they get business कोण रेस्टॉरंट चलयता कॅफे चलयता कोण टॅक्सी चलयता रेंट कार चलयता रेंट बायक चलयता वेगवेगळे बिझनस ही पळय शॉपां सगळी लोकलाची शॉपां सगळी थोडी रेंटाक गेल्या थोडी आपूण ओन चलयता सो हे बिझनसान तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी तांकां वॉटर दिवचे तेचे भायर तांकां बरे रोड दिवचे तेजे भायर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां गरज जाय खंय पार्किंग लॉट्स करपाक जाय आनी कितें हें सगळें दिवचें म्हणून आमचें काम आनी वी वर्क ऑन दॅट आनी त्या खातीर लोकां कडेन हांव हक्कान वचून मत मागता हांव पळयना की हो उमके पार्टीचो मनीस हो उमके पार्टीचो आनी तो उमके पार्टीचो मनीस पासून म्हाका मत मारता कित्याक मारता मत द रिजन इज आय टोल्ड यू वेरी सिंपल दॅट वी आस्क द वोट with full this thing confidence. Right. And the confidence is all about doing their work. Correct. And when it comes to other elections, they look at it differently. Like
MP इलेक्शन ना तेच तुमकां हांव एक्चुअली विचारपाक आशिल्लो कारण जेन्ना आमी झेडपी इलेक्शन म्हणटात इट इज डिफरंट एज कम्पेर्ड टू MP ऑर MLA ऑर एनी सरपंच पंचायत इलेक्शन हय आणि म्हाका दिसता खंय तरी एक MLA खातीर बी एक ती ऑपॉर्च्युनिटी एज वेल एज चॅलेंज आसता जेन्ना झेडपीचें इलेक्शन येता हय. कारण तुमच्या अंडरय कॅन्डिडेट्स असतात पार्टीचोय थोडोसो प्रेशर आसता किंवा एज अ MLA म्हणून तो कॅन्डिडेट जिखून येवपा खातीर सगळ्या लोकां मदीं वचून ते कशे तरेन आपल्याले विचार मांडप आनी तांचें मत घेवप हातूंतय म्हाका दिसता एक चॅलेंजींग टास्क आसता सो तुमी हे सगळें कशे तरेन पळयता इम्पॉर्टंट कितें आहा ZP इलेक्शन इज ऑन पार्टी लायन तर आमची भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट जिखचो हें म्हाजें फूल फोकस आसता हय म्हाजो कॅन्डिडेट जिखचो म्हणजे आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट जिखचो हय आमचो सिंबॉलाचो कॅन्डिडेट जिखचो सो हय. त्या खातीर आमी ह्या इलेक्शनाक बरो कॅन्डिडेट काडला म्हणजे लेडीज रिजर्वेशन ह्या लेडीज रिजर्वेशनान आमचो कॅन्डिडेट जो आहा हे आमची एक लोकल फ्रांसीस म्हणून आदलो एक्स सरपंच हेची बायल आनी हेची बायल सॉरी चेडूं हेजे चेडूं जे आहा हे सोशल वर्कान आहले खूब वर्सां आनी आयज ताका आमी ZP म्हणून टिकेट दिता पार्टीची आनी तेजे सिंप्लिसिटी आनी तेजे फिशरमॅन बेल्टार तेजी ओळख सगळ्या घरांनी आतां आमी भोंवतना कळटा आमकां की तेजी वळख सगळ्या कडेन आहा म्हणून. सो तुमकां एक खंय तरी ती एडवांटेज अशी हय आनी प्रॅक्टिकली MP इलेक्शनाक आमी हिंगा सदांच सकला आसता हय आनी म्हाज्या इलेक्शनाक आमकां 5,000 लीड आसता हय 4,000 5,000 लीड सो 2017 4,000 लीड हांव ऑन BJP टिकेट ऑन काँग्रेस टिकेट लास्ट टायम 5,000 लीड ते तुमी म्हणटात की पार्टीचो काय फरक ना मायकल लोबो इज मायकल लोबो ना ना तशें ना लोक पळयता की आपलें काम जातलें वा ना हय people are looking at whether their work, their restaurant, कॅफे आनी कसली लायसनां आसूं आनी कितें आसूं तें काम जातली वा ना आपलो रोड बरो जातलो वा ना आपल्या घरा कडेन रोड ना येवपाक तो रोड मायकल लोबो कोत्तलो काय ना मेन रोड्स बरे डेव्हलप करतलो काय ना हे सगळें पळयता आसतना सांगता आसतना म्हाका खोशी भोगता की आयज आमी 700 crores प्रोजेक्ट आमी आतां इनॉग्रेशन करपाचें आनीक 2 म्हयन्यांनी इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हय दॅट इज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाडली आमी हय. म्हणजे म्हापश्या गेली म्हणून आमची वयता अशें जावंक पारना परवरी गेली म्हणून आमची वयता आमकां डायरेक्ट फ्रॉम कोलवाले टू कलंगूट इंडिपेंडंट कलंगूट हय ती लायन आमी हाडल्या म्हणजे 220 by 110 by 33 KVA लायन हय. ही आमी हाडून आमच्या लोकांक पावयल्या म्हणजे अशीं कामां जी इम्पॉसिबल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग नाबार्डाचो लोन हय घेवप आनी ही काम पूर्ण करप टावर लायन घालप थिंगा वॉटर लायन हाडप रॉ वॉटर लायन आनी थिंगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदप आतां काम चालू आहा म्हणजे सो तुम्ही तेका म्हणटा- एक 100 कोटीचे वयर पयशे ते तुम्ही म्हणटात की लोक पळयता आसतना लोक ओवरऑल डेव्हलपमेंट पळयतात हय. झेडपीचे इलेक्शन सुद्धा आसा जाल्यार MLAन काम कितें केलां किंवा ते हय. स्थानीक आमदारान काम कितें केलां हे सुद्धा खुबशे फरक जे आसात ते लोक पळोवनूच मतदान करतात हे इम्पॉर्टंट आहा आणि आतां झेडपीचे इलेक्शन जातकीर रोखडेच 1.5 वर्सान म्हणजे 1.5 वर्स पसून म्हणप ना 1 वर्सान भितर ऑलमोस्ट आमचे One एसएमबीचे year इलेक्शन न्हू? आसा आतां हो डिसेंबर फुडल्या डिसेंबरान कोड लागता सामको डिसेंबर सोंपता कोड लागलो सो आमी एकूच वर्स म्हणपाचें 1.5 वर्सांनी म्हणप ना 12 months करेक्ट सो एसएमब्लीचें इलेक्शन आसा विदीन 1 इयरच आमी म्हणया कशे तरेन तुमी पळयतात कारण झेडपीचे इलेक्शनाचोय म्हाका दिसता थोडो जे आसता आमी जशें म्हणटात तशें खुबसो फरक जो पळय आसा किंवा जे कितें पळय एडवांटेज डिसएडवांटेजीस आसात त्यो मागीर जावपाच्यो आसात आनी इलेक्शन लागीं आशिल्ले कारणान वॉट इज युअर टेक ऑन बोथ दीस इलेक्शन्स झेडपी इलेक्शन आणि मागीर रोखडेच 1 वर्सान जे जातले ते आमचे एसएमब्लीचे इलेक्शन बिकॉज दीस इलेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ क्रुशियल रोल एज फार एज 2027 इज कन्सर्न Yeah, I strongly feel that आमचे करेक्शन्स थोडे कितें जे आहा ते चीफ मिनिस्टर करतलोच हय करेक्शन म्हणजे खंयचे काम फाटीं उरलां खंय कितें करपाक जाय खंयचे मनशाक उमकें काम जायना तेका मातसो सायडीक धरून दुसऱ्या कडसून करून घेवप तुमी कोणाचेर तरी म्हाका दिसता मातसो फार मारता ना कोणाचेरूच मारिना सगळीं कामां जी कितें
जावपाक जाय लोकां खातीर हय लोकांच्या हितान जी कामां आहा जी आडकोन उरल्या ती कंप्लीट करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हें काम 100% फुडें व्हरतलो आनी जे आतां उलयला पळय तें तुका म्हणजे हेचे कडेन जायना जाल्यार ते आपूण करून दिवप मुख्यमंत्री म्हणून करून दिवप मायकल लोबोक सांगप तूं काम कर नाजाल्यार आनी कोण आहा दुसरो आमदार तेका सांगप तूं हें काम कर आनी आपल्याक दी म्हणजे जे लोकांक काम जाय जो दुसरो करूंक शकना तें काम करून दिवप हें इम्पॉर्टंट आसा ह्या टायमार म्हणजे हें कोरस उरला इलेक्शनाक आनी थोड्यो गजाली जे कितें हें आहा तेका फायन ट्युनिंग करपाची गरज आहा आतां पुलीस डिपार्टमेंट फाटल्या दिसांनी रिव्ह्यू मिटींग चालू केलें CMन भायले लोक येवन गोंयांत चोरी करपाक लागलेले रिव्ह्यू मिटींग स्टार्ट केल्यो हांव खूब खोशी जालो कित्याक एवरी टायम हांव तेका तेच सांगतालो रिव्ह्यू मिटींग्स इम्पॉर्टंट SP DYSP PI कितली तुमी चॅक केले कलंगुटाच्या बाजारान इतले 1,500 हे रावता थिंगा मायग्रंट येता सकाळी फुडें जॉबाक डेली वेज जॉब सो तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड आहा काय ना हे सगळीं कामां पुलिसांची आहा तितून पंचायतूय इनवॉल्ड आसूंक जाय आनी आमदारूय इनवॉल्ड आसूंक जाय लायक मायंडेड लोकूय इनवॉल्ड पूण हें काम सिम्प्लिफाय करपा खातीर हांवें सांगलेलें की हें ऑनलायन जावपाची गरज आसा आतां ह्या दिसांनी ऑनलायन स्टार्ट जाला पूण खंय तरी मातश्यो डिफिकल्टी जाता खंय ऑनलायन करपाक ते हांवें सांगलां तेजेरूय तुमी आढावो घेवचो म्हणून म्हणजे ही सगळी जी कामां आहा ती जर तर आमी सारके योग्यपणे करीत जाल्यार ह्यो ज्यो चोरयो जातात डेकॉयटी जाता रॉबरीज जाता थेफ्ट जाता त्यो गोंयांत बंद जातल्यो म्हणजे सारक्यो कमी जातल्यो आयज हॅव टू बी देर एवरीवेर खंय जाता थिंगा CCTV कॅमेरा घालप 4 रस्त्यांचेर 3 रोड जंक्शन्स हे ते म्हणजे खंयची गाडी गेल्ली दोनांक रातच्या आनी भितर कोण आसले ते दिसता तेका कॅमेरा बरे घालप गूड क्वॉलिटी कॅमेरा घालप हितून इन्वेस्टमेंट करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर हितून जाता जाल्यार सरकारान लोन पासून काडून हे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप इम्पॉर्टंट आहा म्हणजे हॅविंग आयज ऑन द रोड्स हॅविंग आयज ऑन द बीच एरिया हॅविंग आयज in the market area where jewelry shops are there where all those things you know like आमचे पॉप्युलेशन व्हडलें आहा हय 140 crore plus population of India and a lot of unemployment also comes in that करेक्ट when the population is huge unemployment also comes in so we need to work on something how we are going to keep a watch how we are going to keep a tab on all this situation so हे जावपाचें इम्पॉर्टंट आहा तुमकां दिसता मुख्यमंत्री काम करता तुमकां दिसता लोकांची सेफ्टी सुद्दां खंय तरी इलेक्शनाक कनेक्टेड आसता कारण जर आपूण सेफ आसत आनी गव्हर्मेंटान जर आपल्याक जर सेक्युरिटी दियत जाल्यार डेफिनेटली जो वोटर आसा तो आपल्याक मत मारतलो हे सरकाराकूय खबर आसा किंवा ते स्थानीक आमदाराकूय खबर आसा आनी आपली सेक्युरिटी जर तर आपूण लक्षाक दवरता जाल्यार म्हाका दिसता की ज्यो डेकॉयटी आमी फाटल्या दिसांनी म्हापशा पयली वास्को पयली आनी एक खंय तरी जाली डेकॉयटी जी वास्को जाल्ली ती नदरेक येयली हय करेक्ट आतां उरल्या पळय ती पणजेची आनी म्हापशेची हय सो आतां पळय तेणी टार्गेट कितें केलें तें पळय टार्गेट केलें म्हापसा टावन सिटी हय. वेर इट इज व्हेरी बिझी हय हय वेर द पुलीस स्टेशन इज विदीन 1 किलोमीटर पेंजीम दोनापावला पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट इज व्हेरी क्लोज बाय very close by not even 1 kilometer just 500 meters from there same way in Vasco police station close by so they are planning something which is not far away from the police station where the police तुमकां are दिसता going कोण on तरी down. जे डेकॉयट्स आसा म्हणजे जे गुंडा आसा ते पुलिसाकय कितें तरी चॅलेंज दिवपाक सोदतात अशें तुमकां दिसता 100% ते पुलिसांचे नदरेक येवंक सोदिना सो खंय हिंगासोर हें आसतलें वेर दे वील बी आय हय ऑन दीस टायप ऑफ थिंग्स हें आसचें ना नदर आसची ना करेक्ट लागीं पुलीस स्टेशनाचे लागीं नदर आसची ना पुलीस स्टेशनाचे पयस ते मोटरसायकल कार घेवन रोबोट घेवन भोंवता हय पूण म्हाका दिसता गोंयान आनीक स्ट्रिक्ट जावपाची गरज आहा आनी स्ट्रिक्ट जाताना हें इम्पॉर्टंट हांव आतां उलयलां पळय तें हय हय सामकें की रिव्ह्यू मिटिंग्स आनी पुलीस शूड हॅव आयज एवरीवेर they should not only rely on manpower how much manpower you are going to use Correct. they should have CCTV cameras installed at most of आणि the आज locations. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारकी Yeah. AI टेक्नॉलॉजी आयली आसा म्हाका दिसता खूब स्कोप आसा पुलिसा खातीर बी आनी गोंय सरकाराकय बी सारकें. तातूंत इन्वेस्ट करून फावो तशा पद्दतीन ते जाय तशें जाणून घेवपाक आनीक लोकांकय सुरक्षीत दवरपाक 100%
थँक्यू सो मच सर. थँक्स फॉर जॉयनिंग अस. दिस वॉज शॉर्ट बाईट बट येस ऑफकोर्स तुम्ही जे पॉयंट्स मांडले ते खऱ्यांनीच खूप महत्वाचे आणि एव्हरी हांवें आतां सांगलां तशें एव्हरी इलेक्शन हय लोक पळयता की सरकारान आपल्या हातीर कितें केलां. आमच्या सरकारान सगळे भाशेचे स्किमी चालू केल्या त्यो आमच्या सरकारान BJP सरकारान तांकां महिलांक लग्न जाता तांकां म्हणजे लाडली लक्ष्मी आसूं सिंगल वुमन आसूं जाणट्यांक आसूं स्पेशल चिल्ड्रन आसूं म्हणजे सगळे हांकां आमी मंथली पयशे दिता. थोड्यांक मातशे 1-2 म्हयने लेट जाता आसतले गृह आधार बीन पूण येता पयशे मागीर येता. तेचे भायर लोक पळयता आमची सेफ्टी वीच वी जस्ट स्पोक. सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. हितून 2 गजाली आमी सरकाराक सांगल्या तुमी फूल नदरेन पळोवपाची गरज आसा. एक ही जे डेकॉयटी जे फाटल्या दिसांनी वाडल्यो आनी सेकंड इज अबावट द एक्सिडंट्स रोड एक्सिडंट जे जाता हितून आमी कशी स्टडी करून हे कमी करूंक शकता. हाव वी कॅन रिड्यूस द रोड एक्सिडंट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. प्रेशस लायव्स आर बींग लॉस्ट. लोक हेंय पळयता आनी हेचेर आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तितले पॉट होल भरल्या. तुमी मेन रोड वचून पळया पॉट होलाचेर हे रोड जे आहा ताका पॅच वर्क केला आमी. पावसान जे पिड्यार जाल्ले ते आमी पॅच वर्क इमिडिएटली केला. तेजे भायर आमी आतां स्मार्ट बोर्ड्स करपाक दिल्या. सगल्या कडेन स्मार्ट बोर्ड्स एक्सिडंट प्रोन झोन ड्रायव्ह सेफली हे ते लायफ इज प्रेशस सगळे आमी बोर्ड घालपाचे आहा. सो अशें करून कितें तरी आमी चेंज हाडूंक शकता काय अशें एक ही आमची विजन आहा. बदल जो सरकारानच न्ही तर बदल हो म्हाका दिसता मतदारांनी म्हणजे एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आमकांय करपाची गरज आसा. 100%. तुम्ही सामके बरे विचार मांडले. थँक्यू सो मच तुमकां फॉर जॉयनिंग अस आणि ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर कॅम्पेनिंग. थँक्यू. आमी जर कॅन्डिडेटा कडेन जर उलयनात जाल्यार म्हाका दिसता गोवा टॉक्स म्हणून कांयच अर्थ ना. कारण आख्खे गोंय उलयता आनी ताजे खातीर कलंगूट ZP कॅन्डिडेट सद्याक BJPचे आमचे बरोबर आसा बाय फ्रेंझिलिया सेलीन रॉड्रिग्स. मॅडम लोक आसा ते पळोवपाक मेळटा प्रचाराक कसो नेट आयला. आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जालोलो. सद्याक रिस्पॉन्स बरो मेळला लोकांचो. कितें कामां सांगलेली आहा ती आमी नोट डावन करून दवरल्या. उरलेली सरकार करतलो उरलेली हांव करतली. सगळ्यांचो तेंको आहा म्हाका. कितें सांगता लोक कारण एक ऑपॉर्च्युनिटी बी एक चॅलेंजूय बी आसता. हांवें मायकल सराकूय तेंच विचारिल्लें. एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता ताच्या बरोबर चॅलेंजूय आसता एज अ MLA म्हणून आनी तुमकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून विचारता कितें ती चॅलेंज आनी कितें ती ऑपॉर्च्युनिटीक तुमी कन्वर्ट करपा खातीर करपाक सोदता. ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे यूथ आहा न्हू आमचे तांकां फुटबॉल हे ग्राउंड्स न्यू करूंक सोदता. मागीर तांकां किट प्रोवायड करूंक सोदता आनी इन्स्ट्रुमेंट्स कॅरियर गायडन्साक लागून तांकां फोकस करपाक. आनी चॅलेंजीस आहा ते आमचे म्हाका जिखोन येवपाक जाय हिंगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक लोकांचो खूब सपोर्ट मेळ्ळो आहा म्हाका. मागीर कितें कामां जातली ती मागीर जातलीच. तुमी पयलीं जेन्ना पळय कामाचें म्हणलें तेन्ना लोक आनीक कितें सांगता कारण एक फाटी कितें आसता पक्ष जसो इम्पॉर्टंट आसता तसो जो उमेदवार आसा तोय इम्पॉर्टंट आसता. दोनीय लिंक करून लोक कितें सांगता. लोक आपणाचे प्रॉब्लम सांगता म्हणजे ही कामां उरलेली आहा पेंडींग आहा सो हांवें ती नोट डावन केलेली आहा हय आनी मागीर जेरूल करतली हांव. and you are confident of fulfilling these promises. Okay, all the very best. Thank you so much. Yes, तर आज आम्ही बार्देस तालुक्यातल्यो 2 ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर अप केल्यो. पयली जावन आशिल्ली रेयुश मागुश आणि मागीर ज्या जाग्यार आमी आतां आसात ती म्हणजे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकां कडेन उलयतकीर आमकां एक कळ्ळें लोक व्हडा उमेदीन व्हडा संख्येन 20 तारखेक ZP इलेक्शना खातीर मतदान करपाक फुडें येवपाचे आसात आनी लोकांकय ताणें आपल्या इश्टां बरोबर बाकीच्या शेजाऱ्याक सोयऱ्याक सगळ्याक उलो मारला की सगळ्यांनी 20 तारखेक जांकां कोणाक हें वोटींग आसा तांणी मोठ्या उमेदीन मोठ्या व्हडा संख्येन येवन हें मतदान करचें. आमी लोकां कडेन उलयता आसतना आमकां एक गजाल कळ्ळी की जे लोकांक जाय तेंच घडटा. कोण म्हणटा पक्ष म्हत्वाचो कोण म्हणटा उमेदवार म्हत्वाचो पूण एकच गजाल इलेक्शनाच्या दिसाक लोक कितें निर्णय घेतले हें आमकां रोखडेंच 22 तारखेक कळटलें. आनी म्हणून तर आमी म्हणटात लोक जे उलयतात तेच करतले काय कितें तरी वेगळें घडटलें. कारण तुमी पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत कारण गोंय उलयता.